जमल्या एकाच ताळ्यात तुका गितां गाता एकाच काळजात तुजो मोग करता एकवटान जियोंक रेता पवित्रानांत आमकां नवो जीव दिवं तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सस्नीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय एकवटान जावन बाबा आमी जमल्या एकाच ताळ्यात तुका गितां गाता एकाच काळजात तुजो मोग करता एकवटान जियोंक रेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या सकाळच्या वेळा सुमयाच्या ह्या वेदी भोंवतणी आसा सुमयाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या ह्या वेळा आमकां आमी समर्पण दिवया प्रत्येक जावन आमची कुटुंबां सुमयाच्या हाताखाल समर्पण दिवया जे कितें आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत ताची मजत ताची हाजरी गरज आसा ती मागून घेवया आनी संतोशान आमचें जिवीत जियोवच्याक एकामेका मोगान जियोवच्याक ताचो आदार मागया हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक फुडें सरतना आमची उणेपण आमची पातकां वळखून घेवया ताचो आदार मागून सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीरो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत घेवन सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकुळट महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सगळीच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची
उजव्या क्रोसार आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवळेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड तूं दिताय. तुजे एका कुळतीन सर्व आमचीं पातकां बगोस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरणाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. सर्वेश्वर देव म्हणलो, मनशान एकसुरे आसचे बरें न्ही. हांव ताका फावो तसले संगतीन करून दितलो. आनी सर्वेश्वरा देवान धरणीचे मातयेंतावन सर्व मनजाती आनी अंतराळीची सुकनां केलीं. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवच्या खातीर तांणी ताका मनशा मुखार हाडलें. जें नांव मनशान हर एक प्राणीक दिलें तेंच नांव ताचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर्व जनवरांक अंतराळीच्या सुकनांक आनी सर्व मनजातीक नांवां दिलीं. पूण ताका फावो तसली संगतीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेश्वरा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेश्वरा देवान मनशा तावन काडिल्ली बोराची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या आडांचें आड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. देवाची उडकता. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालूं. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्वर आमचेर आशीर्वाद घालूं. सोम्याक भितात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्तानी तुजे सगळे नंद जातले. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्वर आमचेर आशीर्वाद घालूं. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी
फळदायक दाखवली बरी आसतली तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोवती जैतुनाच्या कोमरा सारकी वाजतली सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्व स्फोरांचे आशीर्वाद गावो. सर्वेस्पराचे भेंबिरांत असलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पोर तुजेर आशीर्वाद घालूं. सगळ्या तुझ्या जिवितांत जेरुसलेमाचे सुबांपण फोळें तुका फावो जावं. तुझ्या भुरग्याच्या भुरग्यांक पळोवन तुका फावो करूं. इस्रायेलाचेर शांती देवूं. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्व स्फोरांचे आशीर्वाद गावो. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्व स्फोरांचे आशीर्वाद गावो. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतल्याचें दुसरें वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें सुमेस्त मनशा खातीर मरण सुसिजय आशिल्लें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकूट जोडला तें आमी पळयता. सर्व वस्तूचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारण्याच्या करताक जेजूक कश्टा मुखांतर पयलें संपूर्ण करी जाय आशिल्लें. कित्याक पवित्र करतेल्यांचो आनी पवित्र जाल्ल्याचो सक्तांचो बाप एकलोच. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजाना. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. उद्गार. सर्व स्फोरांचे सर्व स्फोरांचे सर्व स्फोरांचे कीर्तनाया सोम्याक आमच्या स्तुती करा. नावाक ताच्या मोगलसिया रायाक आमच्या सर्व स्फोरांचे सर्व स्फोरांचे सर्व स्फोरांचे सर्व स्फोरांचे सर्व स्फोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ थोडे फरिजेव जेजू सरशी येवन ताका पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेतवे. जेजू तांकां फाटीं सवाल केले. मोयजें तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली. वेगळा साराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोयजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणल्या खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर थावनच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचलीं. ह्या कारणा पासून एक मनीस
आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकपडटलो. ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांनय पगार एकच. त्या पासत देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशांत जेजू लागीं सवाल केले. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्याचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे चडशें हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायले. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसां लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे चडशीं येवंक सोडा. तांकां आडय नाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसोल्यांचें ससय. सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरग्या वरी मानून घेना ताका तांतू रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलोवन धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हें जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वचप आनी आयचो वांजेल तुमी आयकलो. ही दोनी वाचपां लग्ना विशांत, दादलो आनी स्त्रियेच्या संबंदा विशांत, कुटुंबा विशांत, डिवोर्सा विशांत ह्या सगळ्यो संगती एक करून ह्या दोनी वाचपांनी आमकां वाचूंक मेळटात. आयच्या वांजेलाचेर आमी नियाळ करचो जाल्यार सुरवेरस समार्क सांगता, थोडे फारिजेव जेजूक पारखुंच्या इराद्यान, जेजूक परीक्षा करच्या इराद्यान एक सवाल हाडून येतात आनी ते विचारतात, एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयत गी. जेजू जेरुझलमा कुशीन वचून आसा आनी वाटेर जायतीं गणितां घडटात. जायते विशय जेजू उलयता, जायत्या लागीं सबार विशय तो उलयता, जायत्यांक गूण करता. आनी अशें येता येताना ते पावतात पेरेया म्हणल्या त्या प्रांत्याक, म्हणजे जुदेयाची गड ती. आनी पेरेया जावन आसा तें प्रांत्य हेरोद आंतिपासाचें. आनी तुमकां कळीत आसा हेरोद आंतिपास कोण आनी कित्याक ताचें नांव बायबलांत आसा. हेरोद आंतिपास ताच्या भावाच्या बायला लागीं तो लग्न जाल्लो वा कळीत ना, पूण ताणें ताच्या बायलेक सोडले आनी ताच्या भावाच्या फिलिपाच्या बायला लागीं तो सांगाता रावतलो. हेरोदियस तुमकां कळीत आसा. आनी हें खंडन केल्ल्या जुवांक हेरोदियसान हेरोद आंतिपासा सांगाता मेळोवन जुवांक बंदेंत घाल्लो. ताचे उपरांत ताका जिवेशी मारले. हें घडीत त्या फारिजेवांक कळीत आसलें आनी पेरेया प्रांत्याक म्हळ्यार हेरोद आंतिपासाच्या प्रांत्याक पावतना जेजू लागीं तेंचो सवाल ते विचारतात. तांकां कळीत आसा कितें जुवांव संगी घडलें. जुवांवन हेरोद आंतिपासाक खंडन केल्ल्याक ताका जिवेशी मारलो. तर आतां हेच फारिजेव जेजूक त्या प्रांत्यांत विचारतात, तूं कितें म्हणटाय सांग. जेजू हें जाणा म्हणून न्ही, जेजू हें जाणा. पूण जेजू तांकां शीत जाप दिवच्या बदलाक तो तांच्या लागीं सवाल विचारता आनी तो म्हणटा, तुमी सांगा, तुमी कितें म्हणटा. तुमी नियमशास्त्र वाचलां, नियमशास्त्रांत मोयजे कितें तुमकां फरमायलां तें तुमी सांगा. आनी ते म्हणटात, वेगळ्या साराची चीट दिल्यार दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून मोयजेन परवानगी दिल्या. जेजून तांकां विचारलें, मोयजेन कितें फरमायलां म्हणून. आनी ते म्हणटात, मोयजेन आमकां परवानगी दिल्या. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर मुळावो उपादेश कितें आनी उपरांत कितें घडलें ह्या विशयांत आमी समजूंक जाय. जेजू तांकां सांगता, तुमी द्वितीय नियमा विशयांत उलयतात. म्हळ्यार द्वितीय नियम पयल्या परमेश्वरांतलें एक पुस्तक, तातूंत मोयजेन वेगळ्या सरा विशयांत, खासारा विशयांत, लग्न संबंदा विशयांत ताणें थोडी कानुनां दिल्यांत, थोडी नियमां दिल्यांत. आनी फारिजेव तें सांगतात द्वितीय नियमांत अशें अशें सांगलां म्हूण सांगतात. आनी जेजू म्हणटा, द्वितीय नियमा पयलें उत्पत्ती ग्रंथ येता आनी त्या उत्पत्ती ग्रंथांत म्हळ्यार मुळाव्यान
देवाचें इंटेंशन देवाचो उद्देश कितें आसलो हें कितें देवाचो उद्देश कितें म्हणून उत्पत्ती ग्रंथांत आसा थंयसर कितें सांगलां तें तुमी पयलें पळोवंक जाय. मात्र न्ही जें कितें मोइजेन फर्मायलां 10 उपादेशांत ताणें कितें म्हणलें प्रद्वार करिनाका म्हणलो उपादेश आसा तर तें तुमी सोडतात आनी दुसरें उपरांत कितें घडलां तें तुमी घट्ट धरतात तें समजून फाटीं देवाचो उद्देश कितें हें समजून घेया म्हूण जेजू तांकां आसा. मनशाचें कानून एका वाटेन जाल्यार देवाचें उतर आनी एका वाटेन. मनीस वेळा काळाक लागून वेळा काळाक सरी जावन एकामेकाच्या गरजांक समा पडचे बरी एक एक कानून करता आनी मुखारून वेता. पूण जें कितें ओरिजिनली घडोवंक जाय आसलें वा मुळा वो उद्देश कितें जावन आसलो तो आमी होगडायलो जाल्यार मागीर आमचें जिवीत कितलें नियमां पाळून जाल्यार तें वैयक्तीक फायद्याक कितलें पडटा वा समाजीक कितल्या फायद्याक पडटा हें आमकां बघूनच कळचें. जेजू म्हणटा सर्वेस्परस उद्देश जावन आसलो दादल्याक आनी स्त्रियेक रचतना तांणी एक जावंक जाय. देखो जेजू हांगासर उल्लेख करता मनीस आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी स्त्रिये संगे एक व्हरतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं ती दोगांय एक जातलीं. येदोळ म्हणसर चली आवय बापायच्या जतनेकाल आसताली ती आतां घोवाची सांगातीण जाता. चलो आवय बापाय सांगाता तांच्या जतनेंत आसुल्लो तो आतां त्या स्त्रिये थंय एक व्हरता. आनी अशें जेजू म्हणटा देवान जोडिलां जोडी करचें म्हळ्यार आमी जाणाव कृशी प्रधान जावन आसच्या आमच्या कुटुंबांनी कोसताना पाड्याच्या गोमटेर वा पाटीर जूं घालतात. 2 पाडे आसता जाल्यार 2 पाडे आसतात ताका जूं घालतात. जूं कित्याक दोनी पाड्यांनी सांगाता वचोंक जाय. एकल्यान चड आमचो रोंग जायना वा एकल्यान आळसायेन पाटी रावंक जायना. एकल्यान आनी एकले सांगाता म्हाका तुजें सांगाता काम करूं नाका म्हण आनी एका कुशीन धांवोंक जायना आनी एका कुशीन ह्या कुशीन धांवोंक जायना. सांगाता वेचे खातीर तांच्या पाटीर जूं घालतात आनी हें जूं तांकां सांगाता व्हरता आनी सांगाता गेल्यार मात्र कोसप जाता फुडें कृशी करयेत. आनी हो अर्थ असलो अर्थ दिवचो शब्द देवान जोडिला म्हणल्याक ग्रीक भाशेंत तशेंच हिब्रू भाशेंत वापरलो आसा. देवान जोडिलां म्हळ्यार जें कितें देवान जोडिलां तें मोडूंक जायना. त्या फाड्यांनी मोडूंक जायना. तांणी सांगाता वेचे खातीर तें जूं दिलां आनी त्या देखून हांगासर लग्नाच्या जिवितांत वा खासारी जिवितांत एकामेका समासपण सांबाळ व्हरचेंय भोव गरजेचें. हांचो कोण उंचलो वा कोण उंचले न्हय म्हणलो विशय न्हय. बगार दादलो आनी स्त्री सांगाता वसना जाल्यार थंयसर कुटुंबाचें जिवीत मुखार व्हरूंक जायना. कश्ट जातात आनी त्या देखून ही जबाबदारी कोणा एकल्याची न्हय. स्त्रियेनच सांबाळचें घर म्हणून न्हय दादल्यानच घर सांबाळचें म्हणून न्हय दोगांनी सांगाता हें जूं घेवन मुखार वचोंक आसा म्हणलो संदेश हांगासर मेळटा. आनी जेजू इतलें सांगून फाटीं ते आपणे रावच्या सुवातेक आयिल्ल्या वेळार शीस परत्यान हेंचो सवाल ताच्या लागीं विचारतात. कित्याक म्हळ्यार दादल्यान स्त्रियेक सोडचीत आसली एक सालतेर आसची रीत तेवळ आनी शीस हें जाणात आनी हातूंत व्हडलो विशय कांय जायनातलो. दादल्यान स्त्रियेक सोडलें जाल्यार कोणी कांय म्हणचें नासलें. पूण शीस जेजूची ही उतरां आयकून परतून विचारता तुवें सांगलें तें सारकें गे वा तुका परतून दुसरें कांय सांगोंक आसा गे. पूण जेजू म्हणटा परतून दुसरें कांय सांगोंक ना. जर एक दादलो आपल्या स्त्रियेक सोडून दुसऱ्या लागीं एक व्हरता जाल्यार तो प्रद्वार जाता. तशेंच स्त्री येताय स्त्री तशी करता जाल्यार तो प्रद्वारच जाता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो ही सवालां अजून पवित्र सभे मुखार चड आनी चड वाडोवनच आसात. डिवोर्स जाय गी नाका गे करयेत गे करनजो गे म्हणली सवालां चड आनी चड आधुनीक पवित्र सभेंत आधुनीक समाजांत ही सोडोवनच आसात. हे सवाल जेजू थंय मात्र उरोवंक ना. हे सवाल पवित्र सभेच्या मुखेलां थंय आमच्या मुखारय आसा. आनी ह्या सवालाक कशें जापी दिवयेत म्हणून सांगोंक गेल्यार हो वेळ पावचो ना. कित्याक हर एकल्याचे समस्ये एक एक रितीचे आसतात. आमी सांगोंक जायना तुजो समस्या बिलकूल तातूंत कांय ना
चिल्लर समस्या म्हणोंक जायना कित्याक हर एकल्याचें जिवीत तांकां तांकां तें व्हडलेंच आनी तांचो तांचो संबंध तो व्हडलोच कोणीय सांगोंक जायना तुजो समस्या कांयच न्ही म्हणून सांगूंक जायना कित्याक जर खंयचेय एक जोडे आपणाक सांगात जिवंक जायना म्हणून पवित्र सभे मुखार एक विनंती करता जाल्यार थंयसर कितें एक समस्या आसा आनी तो समस्या कितलो ल्हान वा व्हड तें फारक करून पळोवंक जाय त्या देखून हांगासर त्या विशयांत जराल तरान कितेंय सांगूंक हांव कशी वरिना बगर ह्या आधुनीक संवसारांत आधुनीक समस्या उदेल्यात जायते समस्या नवे नवे सदांच दिसान दीस उदेवूनच आसात आनी ते समस्या कशे परिहार करचे म्हणूनय हांव हांगासर सांगूंक शकना कित्याक तो वेळ पावना पूण आज जराल तरान आमचे थंय वाडोवन येवची एक मनस्थिती कशी आसा ह्या विशयांत मात्र हांव उल्लेख करूंक शकता आज आमची मनस्थिती अशी आसा की माय लायफ माय रायट म्हणटा आमी जायते संगतींनी म्हजें जिवीत म्हजें हक्क माय लायफ वन लायफ म्हळ्यार म्हजें जिवीत एकच फावटी ह्या संवसारांत आसचें त्या देखून हांव कशें जियेचें म्हणून हांव निर्धार करतां तें सोडल्यार हाचेर हक्क कोणायकी ना म्हणले एक मनस्थिती आसा पूण हाच्या फाटल्यान आसची मनस्थिती दुसरीच ती जावन आसा माय वे ऑर नो वे माय वे ऑर नो वे म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें बरी जायजें ना जाल्यार म्हाका हाची गरजच ना म्हणल्या बरी म्हळ्यार काजारीची बी ती अशेंच जाता जायते फावटी जर हांवें सांगिल्लें बरी सगळें चलता जाल्यार मात्र हांव रावंक तयार आसा जर हांवें सांगिल्लें बरी जायना जाल्यार म्हाका गरज ना म्हजे कडेन म्हाका सेक्युरिटी आसा म्हाका म्हज्या पांयार रावंक जाता हांव पयस वेता म्हणली एक चिंतप जराल रितीन आज चड आनी चड वाडोवन आसा आनी ह्या आधुनीक चिंतपाक कारण कोण म्हणून विचारल्यार आमी आमच्याच कुटुंबांक आमी फाटीं वचूंक जाय कित्याक गर्व आनी हट आसले कडेन खंयचेय पंथाक पावना जर एक मनीस गर्वान भरला जर एक मनशा थंय हट चड आसा तर त्या मनशान ताचें जिवीत मात्र पळोवचें सोडल्यार आपणा सांगात आसच्या सांगात्याची सांगातिणीची आनी भुरग्यांचें बळेंपण पळोवंक तो वा ती व्यक्ती सकना आनी त्या देखून गर्व आनी हट आसले कडेन मनशाचो संबंद उरना कित्याक गर्व आसलो मनीस वा हटान जिवचो मनीस आपणाची वाट मात्र सोदता हांवें सांगचें बरी मात्र जायचें म्हूण चिंता म्हजें चिंतप म्हजें सपनां म्हजें येवजणे कितें आसात त्यो मात्र जायचे म्हूण चिंता आनी अशें चिंतना ताचे सांगात आसलेल्याक जिवंक जायना कशें देवान चोडिलां म्हणटाना हांवें जूं म्हळें हांवें रेड्या पाड्याच्या फाटीर अशें जूं तें जूं सांगाता व्हरूंक जाय शिवाय एकल्यान मात्र मुखार व्हरून व्हेल्यार वा एकल्यान फाटीर रावल्यार तें जायना देखून खंयसर गर्व आनी हट आसा थंयसर तें जिवीत मुखार व्हरूंक जायना आनी त्या देखून जायते समस्ये उदेंचे आमकां आमी पळयता आनी एक विशय आमी मतीन घेवंक जाय कितें म्हळ्यार खंयच्या कुटुंबांत ल्हान तावन मोग आनी बक्षण्याक व्हड महत्व आसा त्या भुरग्यांक फुडें आपणाच्या जिवितांत कसल्या संदर्भारी सर्व संगती जिखचे तसले सकत आसता कित्याक मोगांत सर्व संगती जिखोवंक जातात बक्षण्यात सर्व संगती जिखोवंक जातात तें सोडून गर्वाक आनी हटक पडल्या दिसा तें सगळें होगडायचें पडटा देखून आमचें जिवीत ल्हान तावन कशें आसा आमच्या कुटुंबांत मोग आसा जाल्यार मोगाचें वातावरण आसा जाल्यार बक्षणाचें वातावरण आसा जाल्यार आनी एकल्याचें सूख ती व्हड करनासतना ती आसा तशी समजून बक्षून जिवचें वातावरण ल्हान तावन आसा जाल्यार तें फुडेंय तें उपकाराक पडटा जर तें ना जाल्यार फुडेंय तें आमच्या गरजेक येना वा फुडेंय आमकां तें वापरूंक जायना देखून ह्यो संगती मुळाव्यो संगती गरजेच्यो संगती जर आमच्या कुटुंबांत आसात त्यो आमी आमच्या भुरग्यांक फुडल्या युवजनांक फुडल्या काजारी सोड्यांक दिवंक जाता त्यो जर नात त्यो आमी दिवंक जायनात देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी जर आज जाणासून वा नेणारपणान बगसूंक जायनासतना हटाक पडोवन वा मर्याद उखल धरच्या एकाच उद्देशान वा आनी एकल्याक बोध शिकोवच्या उद्देशान जर असल्या स्पिरितान खंयचीय जोडी आज वेगळी जाल्यार तांचेर आमी जजमेंटल जावचें न्ही वा तांचेर आमी नीत उसारची न्ही बगर आमी तांचे बसून मागची गरज आसा कित्याक मनीस सूख करता पूण ती सूख जाल्या म्हणून समजून घेवची एक समजणी जाय
ती समजण येयची जाल्यार गर्व आनी हट तांणी देगेक दवरूंक जाय आनी ही समजणी पवित्रात्म्यान दिवंक जाय. ह्या समजणे बसोत ह्या जोड्या पासत आमी आयच्या दिसा सांगाता मेळोन आमी मागया. उबी रवया आमचो बाबार्थ एकनिजा देवा थंय सर्वेस्पर थंय उसार संग्या सतमंता देवाक सर्वदूतारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र गर्भीस मावलो हांव कारमरयेत हांव जल्मलो पांच पिलो ताका ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो तो जिवन जालो सरकार सोडलो सर्पदूता देव बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबे करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार आत्म्याचे बक्षणे फुडेचे जिवनपण सस्नाचे जिवीत आमेन. मगच्या भाव भयणीनो आमी एक कुटाम जावन सांगता मेळून ह्या वेळा आमच्या गरजां बसोतो पवित्र सभेच्या गरजां बसोतो मागया. बापा पवित्र सभेच्या सर धार्मीक मुखेल्यांनी लग्न संसारा आनी कुटुंबा विशीं खरी समजणी आनी महत्व लोकांक परगटोवंक आनी क्रिस्ती कुटुंबां क्रिस्ताचे शिकवणेर बांदून हाडोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाच्या हिता पासत निस्वार्थपणी वावरूंक आनी त्या प्रमाणे योजना रुपीत करूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. क्रिस्ती जोड्यांनी कुटुंबाच्या आनी बेसाचे कायदे पाळोवंक तिरासपण लाबय. कुटुंबांत मिसाव करतना येवच्या आडवळीचेर झुजोवंक तुजी सकत दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या पिडे आनी कश्टा निमती कश्टांच्या लोकांनी संदिग्ध परिस्थिती वेळार तुजो भावार्थ दवरूंक आनी सांगात अनुभव करूंक कृपा दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यां आनी युवा जनांनी कुटुंबांत शेगून आनी मौल्यां आपोवन फुडार रुपीत करून तांणी हेरांक देख जायशे कर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेचा बवरी जमल्या सर्वांनी कुटुंबाचो मावर्त समजून कुटुंबाचो महत्व समजून आमच्या मिसांव फळादीक करूंक आनी आमच्या बेसा मरिफात तुका महिमा दिवंक फावो कर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां बसत आमी मागया. ज्या कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांच्याय गरजां बसत ह्या कडेन मागया. बोमगाळ बापा तुका आमी अर्गां दिता तुज्या उतरां मुखांतर आमकां समजणी तुवें फावो केल्याय ह्या समजणेन जियोवंक आनी सदांच तुज्या कुशेक खाल जावन जियोवंक तुजो आदार दी. त्याच प्रमाणे आमच्या दिसपट्ट्या गरजांक तूं पाव तुज्या पवित्रत्म्यान चल अशें आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Yeah.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे तुमचं बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो आमी मोग बगता. बगा ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो घोट बगोवंक आमी बरवशान रावता. त्या पासून आतां देवदत्ता बराबर तुजे आजापांची पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती करता. दरबाराचो सर्वेस्पर जग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणे खरराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा गोट परगटोया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन होय आमी परगटता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सळवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडन रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी श्रीस्त्र गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मळपणाक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये संगाती सांसोसे तिसो पती भगवंत दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुमयान शिकयल्ले मागणे आता आमी सांगत म्हणून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येव. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची फातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन फुडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें वर्वशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितें राजवडीची पदवी आनी महिमा तुजी संस्थाच्या आसना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसो. तुमची सोय आसूं. एकामेका सुमयाची शांती वांटून घेवया. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची कपलत कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची कपलत कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझे घरी
घरात निवास कर मुझ्या घरात मी मुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये वेगी ये मोग लाले मागता ये तू सोम्या परता दर्शन तुझे घेऊन हवाईला वाट तुझी पोळेऊन खवरावला दर्शन तुझे घेऊन हवाईला वाट तुझे पोळेऊन खवरावला रास्तू कर्या बिडारा निवास कर मोच्या घरात निवास कर मोच्या घरात ये मोच्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये बेगी ये मोग लालेन मागता ये तू सोम्या परता प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मगाळ बापा, आम्ही घेतला त्या संस्कारावरवी आमची काळजांत दोष कायन बरो आणि आमचे क्रिस्ते जिवेत गटांनी फळां देख जाव. आमचे खाण जेवण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारखे आमी जावंक पावो असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या स्वामिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वसून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार Pagyan kursa chekurve, neoram kam chede
जेजूचे नावे आमेन.